हय तेंच्यांनी आज अचानक स्टार्ट जावपा आशिल्लें कितें डिसिजन घेतला हय आमची आतां मिटींग जाली निलेश काब्राल पावर मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाली आनी निलेश काब्राला कडेन मिटींग जातकीर आमी आतां मडगांव मिटींग घेतल्या ते मिटींगे प्रमाणे आमकां जो प्रोपोजल आसा आमी हें केला की गव्हर्मेंटान आमकां सांगलां की गाडी तुमी चालू करा म्हणून 50% सिटींग कॅपेसिटीचेर आनी 50% कॅपेसिटीचेर जी आमी गाडी चलता सगळी गाडी चालू करता जातल्यो पूण विथआवट टायमींग चलोवपाच्यो तो कशें चलोवपाचें आमी तो स्टडी आमी करतले आतां पूण आतां मेन कितें आसा मेन आसा तें आमचें अशें आसा की आमी गव्हर्मेंटाक प्रोपोजल जो आयला प्रोपोजल आयला तो असो आसा की 16 पॅसेंजर आमी घेवन चलोवप 32 सिटींग जाल्यार 16 घेवन चलोवपाची आनी 16 पॅसेंजराचेर गव्हर्मेंट आमकां सबसिडायज करतलो हो प्रोपोजल आयिल्लो सद्या आमकां पावर मिनिस्टरान हें केला पावर मिनिस्टरान सांगलां की आतां कितें ऑलरेडी हो प्रोपोजल मांडला तो आतां ते सांजचे आमकां कळटलें फायनलायज पूण फाल्यां साकून आमी गाडी सगळी चालू करतात तशें पूण सगळे एग्री हा सगळे एग्री आहा सगळे ओनर एग्री आसा म्हणजे तो प्रोपोजल आज सांजचे कळटलो आमकां पूण आमी एग्री ते आयचे ऑन दीस प्रोपोजल सगळं इन्शुरन्स जे लॉकडावन पिरियडा पळय टायमार पळय आतां जे कोणा एक्सपायर जाला ते कॅरी फॉवर्ड जातले मार्च 22 सान अप टू डेट लॉकडावन पिरियड पळय उरता सपोज आनी एक म्हयनो जालो आनी फुडें वयतले अशें आसा रोड टॅक्स आमकां भरपाक जून लेगून टायमींग दिला तो भरतले आमी 50% दिता म्हणून गव्हर्मेंट आमकां सांगलो 50% हें करता म्हणून सांगलां म्हणजे आतां सांजचो प्रोपोजल फायनल जातलो तांची सांजची मिटींग आहा ते मिटींग फायनल करतात ते अशें थँक्यू वेरी मच